म्हापशा एटॅक जाला पळय त्याच्या उपरांत जे पळय सगळें प्रकरण जालें पळय एपिसोड जालो की हांवें मेडिकलाक गेला आसतना थंयच्यान हांवें दोतोराच्या म्हणजे CMच्या घरा कडेन येवपाचो निर्णय घेतलो. दोतोराक कळ्ळ्या उपरांत दोतोरान फोन केलो आनी हांगासर रविंद्र भवनान फोन सगळे आमचे जे वांगडी आहा बस ऑपरेटर सगळ्यांक घेवन जो आमचो कितें ग्रिवेन्सीस आहा पळय ते सगळे डिटेलान दोतोरान आयकले. लिव्ह एन लायसन्स, आधार कार्ड आनी ऑफिसाची एक ऑर्डर एफिडेवीट घेवन बसी कमर्शियल व्हेकल रजिस्टर करप 23/9 दिसा काडलेली ऑर्डर त्यो ताका आमी विरोध केल्लो आनी वेळोवेळी टायम टू टायम आतां CMन सांगलेल्या प्रमाणे रिप्रेझेंटेशनां दिल्ली. दोतोराक हांव मेळात आसलो दोतोरान डायरेक्टरान सांगलेलें ती ऑर्डर काड म्हणून पूण तेणी ती डिले केल्लेली त्या कारणान आयज हे हल्ल्याचें प्रकरण फुडें पावलें. म्हणून ताका लागून आतां सगळें सांगलां आनी दोतोरान एश्युरन्स दिला आमकां की मंगळार किंवा बुधवार पर्यंत आपूण ते डायरेक्टराक फोन मिटींग दवरून ते काडपाक लायता म्हणून ते काडल्या पुरो बेगीन. जणू की कितें आसा आयज गोंयचो रेव्हेन्यू लॉस जाता, मेजर रेव्हेन्यू लॉस 400 रुपया पर सिटा फाटल्यान स्लिपरीचे किंवा बसची भायली गोंयान येता पळय तेचो रेव्हेन्यू लॉस जाता सरकाराक. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आहा आमी एक बेळगांव वचून गोंयकार गाडी रजिस्टर करूंक शकना किंवा बॉर्डरीचेर पळय सावंतवाडी वचून करूंक शकना म्हणून सर्रासपणे हे सगळे गोंयान चल्लेले आसा आनी सगळें सांगलां डिटेल CMक आनी डिटेल सगळें CMकूय खबर आसा कशें चल्लां कशे अधिकारी हितून गुंतलेल्या. तेन्ना आमी मागता की दोतोरान ते आतां पळय जे CMन सांगलां ते केल्या पुरो बेगीन आनी ते अमलात येयल्या पुरो. आयज कितें जाता हल्लो जाता कितें जाता ते एक ताका निमित्त जालें आनी हांवें सदांच सांगता दोतोराक की आमचेर हल्लो बिल्लो एक दीस आसतलेच म्हणून. कित्याक जेन्ना कोणाचो आवाज पळय उठयता पळय तेन्ना कितें आसता एक बाजूक न्याय म्हणजे आमकां न्याय मेळटा जाल्यार दुसऱ्या बाजूक दुखता ते खंय तरी. ताका लागून हल्ले बिल्ले हे आसपाच ते जातलो हे म्हाका हांव सदांच म्हाज्या वांगड्यांक सुद्दां सांगता की आमी सगळे एकवटान रावंक जाय ना जाल्यार आमकां डिवायड एंड रूल पॉलिसी करून अशे ह्यो गोश्टी घडटल्यो. पूण आयज सगळे जाण येयले हांगासर तांकां आभारी तांचो धन्यवाद जे प्रेम तेंच्यांनी दाखयलें येवन हांगासर. तुमी मिडियांनी आज पळय तुमी सगळे जाण म्हापशेच्यान मुद्दम ह्या साहेबान तर म्हाका सांगलें कितें आपूण पणजेच्यान येयला तो रेगुलर म्हाजे प्रेस अटेंड करता पणजेच्यान येयला. एक प्रेम तुमी दाखयला तुमकां हात जोडून सगळ्यांक धन्यवाद करता सगळ्यांक. आनी पुलिसां कडेन मागता कितें की तेंच्यांनी तेजे अरेस्ट केल्या गाडी पयली आयज सीज करपाची गरज आसा ताका दाखोवन दिवंक जाय भायल्या मनशाक की बाबा तूं गाडी ती NOC दिल्या उपरांत ती गाडी खंयच रजिस्टर ना, बेंगलोरूय रजिस्टर ना, हांगाय रजिस्टर ना, ती घेवन तो गोंयान ट्रिपी मारता ताका खंय तरी दाखोवन दिवपाची गरज आसा ह्या यंत्रणेन RTOन आनी पुलिसांनी की बाबा गोंय कडक आहा गोंयान कायदे कडक आहा आनी जर तुमी अशें जर करपाक सोदता तर गोंयान जाल्यार ते आमी कदापी मान्य करचे ना हे खंय तरी ठरोवपाक जाय. खंयचे कंपनीचे बस खंयचे कितें ते सनरायज टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणून कंपनीन 6 तारखेक डिसेंबराच्यो गाडयो रजिस्टर केल्ल्यो 2 बसी गोंयान रजिस्टर केल्ल्यो. हेच्या पयलीं तेज्यो केल्ल्यो आसल्यो पूण ह्यो जेन्ना आमच्या निदर्शनाक येयल्यो तेन्ना हांवें सगळे RTN पेपर घेतले. RTN पेपर घेतल्या उपरांत आदळून येयले सनरायज टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणून शिवोले हनुमंत साळगांवकर म्हणून एक व्यक्ती आहा म्हाजो शेजारी तो बाबडो गोरोवपाचें काम करता आनी तेजें एक ल्हानशें मोडलेलें घर थंयसर आहा. त्या घरान लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट रजिस्टर केला त्याच्या घराचेर आनी पंचायत शिवोलची पळय आहा सेक्रेटरी पळय तेणी सेक्रेटरीन ताका NOC दिल्या. मागीर जेन्ना सरपंचाक एका सगळ्यांक फोनी करिना फुडें तेंच्यांनी त्यो NOC बी सगळ्यो विड्रॉ केल्यो आनी कितें आसा तेचोय धंदो जवळ जवळ 80 लाखाची बस म्हणून हांव बसकार तसो तोय बसकार म्हणून हांवें तेजें एक बरेपण धरलें बऱ्या विचारान ताका त्रासान घालचो न्हू म्हणून हांवें RTOक कितें सजेस्ट केलें की तुमी ताका गाडी व्हरून परत कर्नाटकान रजिस्टर करूंक जाय हांगासून NOC काडून. ती NOC दिली वाहतूक खात्यान ताका हांगासून वरांनी गाडयो तुजी रजिस्टर करून पूण ती रजिस्टर करपाक NOC आल्या पळय 11 तारखेक ती नो एंट्री करता तो सर्रास गाडयो चलयता गोवा मुंबय 1899 आनी 1999. आयची जी येयल्या ती 1999 काल 1899 हांगासरलें कॅन्सलेशन केलें. हय हांगासून NOC येयली म्हणजे हांगा गोंयान तेचो काय ना त्या नंबरार ती गाडी येवपूच शकनासली. आनी आमचो जो सेड्रीक कोर्देरो पळय आहा एनफोर्समेंटाचो हे चड प्रकरण म्हाका कित्याक वयचो पडलो. एनफोर्समेंटाचो सेड्रीक कोर्देरो आतां सांगला हांवें दोतोराक हे ऑफिसर म्हणटा ते कामूच करपाक सोदिना. हेंच्यांनी सगळो सरकार पळय ज्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक न्हू सगळो कलंक लायला ह्या ऑफिसरांनी. हांव सरळ सांगता कित्याक ह्या सेड्रीकाक 2 पारां फोन मार जालो हांगा खंयच्या उलोवपाक कशें शकता पळय तें तरी म्हाका कांय कळना. कित्याक म्हणजे मोटर व्हेकल एक्टा प्रमाणे
हे चलता डिपार्टमेंट चलता ही सुद्धा ह्या लोकांक खबर ना पयशा फुडें म्हणजे सगळ्यो गोष्टी बंद जावंक जाय सगळें मांडल्यान दोतोराच्या सीएमान कितें आश्वासन दिलें दोतोरान आतां तेच सांगलां शेनवार किंवा मंगळार किंवा बुधवार तेणी ऑलरेडी 4 फावटी तरी सांगलां डायरेक्टराक आपूण स्ट्रिक्टली आतां आफोन हाडून जी ती ऑफिस ऑर्डर पळय एक एफिडेवीट घेवन ते विष्णवांक काडलेली ती फाटया नांवांत उठयल्लो पळय भायल्यो टॅक्सी सगळ्यो रजिस्टर जाल्या लिव्ह एन लायसन्साचेर आनी ते आमचो धंदो मारता सगळ्यो कमर्शियल हितून हे भायले लिव्ह एन लायसन्साचेर गाडयो रजिस्टर जाता हे सगळे टॅक्सी बसींक ऑल कमर्शियल व्हेकल मोटरसायकल पायलट बिलट सगळ्यांक लागू रेंट ए कॅब बी सगळे फाटल्या दिसांनी तुमी आरटीओ ऑफिसर आनी एमडी येयल्ले इन्स्पेक्शना खातीर तेन्ना कितें थाराव पास जाल्लो तेन्ना ते आमचे प्रायवेट बसीचे फक्त म्हणजे आमचे जे कदंबा आनी आमचे जे इश्यूज पळय आहा पळय तितून शटल सर्वीस सुदारणा करप आनी कितें हे लोकल आमचे विशय आसले त्या विशयाचेर ती मिटींग आसली सो आयज जो जो तुमचेर हल्लो जाला तेचेर आयज खंय तरी सीएमान दखल घेतली जर हो हल्लो जावंक नाशिल्लो जाल्यार खंय तरी हो असोच थंडावतलो पळय म्हाका दिसता थंडावलेल्याच भाशेन आसले ते कित्याक जाणा आतां पळय 27 तारखेक हांवें दोतोरा कडेन मिटींग केल्ली सीएमा कडेन 27/11 दोतोरान स्वता तुमकां आयज सांगलें पळय सांगलां मरे सगळ्यांक स्वता हांव रेगुलर फॉलो करता काल सुद्दां दोतोरा कडेन आपोवल्यार हेच प्रकरण घेवन काल सुद्दां पूण जेन्ना एक एनओसी व्हरता हे सारके सरकाराक चॅलेंज दिता एक मनीस की पळय आपली गाडी विदावट रजिस्टर आपूण ती गोंयांत हाडूंक शकता चॅलेंज सरकाराक आतां अभिमान आसपाक जाय गोश्टीचो की एक मनीस जर आमकां चॅलेंज दिता खंयच्या बळाचेर पयशाच्या बळाचेर तेन्ना हे सगळे आरटीओ हे ते विकावा म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटात आनी खंय तरी सामान्य लोकल जो दीस गोंयकार आहा तेका अशें मारखाण जावपाचो शक्यता आसा अशें म्हणटा तुमी ती तेका लागून पयशाच्या बळार जाता न्हू पयशाच्या बळार जाता आतां पळय ताकद कशी तांकां येता पळय ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत मागीर ते 7-8 जाणांचे टोळके करून मागीर हल्लो करपाक येयले आतां ते पुलिसाक सांगतलो PI की कोणाक पळय फोन केल्लो त्या मनशाक पयलो हाड म्हणून हांगा फोन करून तेणी परमिशन घेतला आनी मागीर म्हाजेर हल्लो केला तेंच्यांनी हे सगळे प्लॅन आसले पयलीं तशें म्हणटा हांव सांग धोका आसूं शकता धोका आसूंक शकता कित्याक म्हाजे व्हिडिओ फोटो बिटो काडल्या तेंच्यांनी सगळे होम मिनिस्टर आता सीएमा कडेन आसल्या कारणान जे आता बेकायदेशीर ज्यो गाडयो आता एंटर जातात हेचेर कशा तरेन कारवाई जावंक जाय पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेका जबाबदार आनी होम मिनिस्टर म्हणून हांवें दोतोरा कडेन कांयच मागोवंक ना तुमी पळयलां हांवें ताका कांयच सांगना कित्याक लॉ वील टेक ओन कोर्स ऑफ एक्शन कायद्यान जें कितें आहा तें जातलें हांवें सांगप न्हू आनी दोतोरान इन्स्ट्रक्शन दिवप न्हू हांवें एक उतार सुद्दां काडूंक ना दोतोरा कडेन कायद्यान कितें हांव फक्त उलयलां लिव्ह एन लायसन्साच्या एग्रिमेंटाचें जावंक ना म्हणून म्हाजेर आयज हल्लो जालो तुमच्या डिले टॅक्टिकाक लागून जो डायरेक्टर पळय बेजबाबदार अभिषेक पुरमोल ह्या डायरेक्टराचे प्रताप कितले म्हणून वाचपाचे जो मनीस बायले जो डायवोर्स सायन करपाक MDची गाडी घेवन हैदराबाद वयता तेका सरकार धापता थंयसर त्या दिसा धापता कॅजिनोन हेचें प्रकरण उगडकीच येयलें थंय सरकारान हेका प्रोटेक्ट केलो आमकां हो आतां सगळ्यांक त्रास करता टॅक्सीवाल्यांक एप एग्रिगेटर गायडलायन्स मनशान हाडल्यो थंय एका सरकारान धापून दवरलो पयर हेणे पुलिशेक उठाव घराचेर इतलो दबाव तेका तेचो कित्याक लागून आसा पळय हो आतां पळोवचो पडटलो आता कोणाक सध्या अरेस्ट करून दवरले कितें म्हायती मेळ्ळ्या ना आनी ते कांयच रोखना न्हू म्हाका तेंच्यांनी मेडिकलाक पळय धाडलेलो थंयच्यान ते म्हाका मेडिकलान थंयच न्हिदोवन दवरपाचे पेन किलर आनी कितें सरबीर काडलेले लावपाक म्हणून ना म्हाका मागीर जिवाचें पडलेलें ना म्हाका ही म्हायती राज्याचो मुख्यमंत्री पर्यंत पावोवंकूच जाय आसली आयज कारण कितें आसा जेन्ना तापलेले आसा तेन्नाच सोक्ष लागपाक जाय आसलो म्हणून आमी तेज्या घरा कडेन येयले मागीर दोतोरान म्हाका फोन करून सांगलें की हांगासर रवींद्र भवनान यो आपूण तुका टायम दिता म्हाका संभानाना सगळ्यांक आमच्या हरशीं 5 जाणांक बी आपयता पूण तेणें आयज सगळ्या जाणांक भितर येयले तेंकांय कळ्ळें की कित्याक हांव लडटा कित्याक आमचे सगळ्याक कित्याक बाकी हरशिल्ल्या वेळार ते आसना वांगडा पूण तेंकां कळना काही गोश्टी आयज म्हाजेर एटॅक सुद्दां जाला तेंकां खबर नासलें हांव कित्याक येयला कित्याक म्हणून ते मिडियांनी चालले तेन्ना सुद्दां उत्तर दिवंक शकना आयज सगळ्यांक कळ्ळें सगळे पेपर सगळे आमी थंयसर दाखयले आनी दोतोराक तें सांगलां दोतोर आमी पळय जे आंदोलन करता हांगा हल्लो करपाची गरज ना कारण जेन्ना अरुण देसाय पळय डायरेक्टर आसलो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक त्या अरुण देसायान न्हू आमी आंदोलन करताले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा मुखार बसून तेन्ना दिगंबर कामत सरकार आसले आनी तेणी ऑर्डर काडलेली की ऑफिसा भायर बसप ना बसले जाल्यार काडून भितर उडोवपाची त्या ऑर्डरीच्या विरोधान दोतोर भारतीय जो युवा मोर्चाचो तेन्ना अध्यक्ष स्वता दोतोर मोर्चा घेवन हेचेर गेल्लो विधानसभेचेर त्या वेळार त्यान दोतोराक याद करून दिले आमी आंदोलनांच्यान वयर सरलेले मनीस कोणी मारले म्हणून फाल्यां भियान घरा बसतले असले न्हू फाल्यां हांव म्हाज्या कामाक परत लागलो म्हाका पळय दूख जाली कितें जालें म्हाका कांय पडलेलें ना कळ्ळें ना वचून घरा कडेन फाल्यां परत म्हाज्या कामाक लागलो
कळ्ळें न्हू कितले तशे भिवन घरान बसतले अशें ना कशें तरी फॉलोअप घेतले आता ते अरेस्ट केला आणि ह्या केसीच्या संदर्भात पळय तुमकां हांवें सांगलें न्हू कायद्याचें काम आपण कायद्यान करपाक दिवंक जाय पुलिशेक फक्त एकूच फोन मारतलो किंवा वचोन सांगतलो की बाबा तेणी फोन कोणाक केल्लो पळय हेच तुमी पळयात म्हाका कायदे खबर आहा न्हू कितें करपाक तेणी बस बी इमिजिएटली कस्टडीन घेवपाक जाय आतां कित्याक ते बसीचे हय ती बस पळय जी हांगासर बस स्टँडार आहा ती क्रायमान इनवॉल्व आहा बस ती इमिजिएटली आतां कस्टडीन घेवपाक जाय आनी कायद्या प्रमाण ती डिरजिस्टर करूंक जाय आनी हांवें आतां सराक सांगला दोतोराक की हांव मंगळाराकूच रिप्रेझेंटेशन दितलो ज्यो पळय सगळ्यो मडगांव बसी रजिस्टर आहा GA08V मडगांव रजिस्टर जाल्या आनी कोणी म्हापसा रजिस्टर जाल्या GA03V दोनूय ते DT रजिस्टर केल्ल्यो मडगांव आनी म्हापसा ह्यो सगळ्यो बसी ट्रान्सफर कर म्हणून गोंयच्यो भायर कित्याक हो मेजर रेव्हेन्यू लॉस आहा एके बसीचो 400 रुपया पर सीट लॉस जावप म्हणजे राज्याक कितलो रेव्हेन्यू लॉस सरकारा कडेन आयज आमचे सबसिडीचे पयशे ना दिवपाक आनी पूण हांगासर हे भायले येवन जोडून वयता गोंयांत कोणूय म्हणजे कोणाचे पळय नायट क्लब कोणाचे भायल्यांचे आनी कितें भायल्यांचे सगळे भायल्यांचे तांकां जाय ते जाता आनी ताका लागून ते आमचेर हल्लो करता कळ्ळें न्हू हल्लो केलो म्हूण हांव भियाचो ना सोमाराक मंगळारच्यान म्हजें मिशन आसतलें की सगळ्यो ज्यो पळय भायल्यो रजिस्टर जाल्या गाडयो त्यो भायर ट्रान्सफर करपाक सुदीप तामणकर हो सदोदीत बसवाल्यांचो विशय जावप पयलीं हो टायम टू टायम रेज करता म्हाकाय टायम टू टायम मेळटा वेगवेगळी निवेदन दिता ताका कन्सिडर करून वेगवेगळी सर्क्युलरी गोवोरमेंटान काडल्या ताणें आयज केल्लो विशय जो आहा पळय न्ही ह्या विशयाक धरून ताजें म्हणणें कोणी हल्लो तेजेर केला डेफिनेटली ताका अरेस्ट केला ताका जी कडकातली जाता जाल्यार तेणें निवेदन दिवचें म्हाजें सरळ म्हणणें आहा अशा पद्दतीन कायदो हातांत घेवपाचें काम कोणीच करचें न्ही तेणी केल्ली डिमांड म्हणजे तेजी एक्चुली NOCच्या बेसिसाचेर तेजें म्हणणें आहा की लीव एंड लायसन्स ह्या बेसिसाचेर की हांगासल्यो ज्यो ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल्स ज्यो चलता पळय पब्लिका खातीर त्यो दिवच्यो न्हू ही तेजी डिमांड आसा ती NOCच्या बेसिसाचेर काडलेलें फक्त भितर लीव एंड लायसन्स आनी आधार कार्ड हे दोनूय मुद्दे घालूंक नाशिल्ले तेणी तें म्हज्या लक्षांत हाडून दिलें सो डेफिनेटली मंगळार दीस हांव डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी एंटायर टीम तांकां आपोवन हो डिटेलान स्टडी करता जाता तितके बेगीन तेजो विशय जो आहा पळय हो रिजॉल्व करता फर्स्ट ऑफ ऑल आयज गोंयांत कितें चल्लां तें आमकां कळना जे पळय जे आमचे गोंयचे वेवसाय वाचोवपाक जे कोण आवाज उठयता तेंचेर आयज खंय तरी अटॅक बी जाता सो आमी तेजो निशेध करता बट आयज आमी येवन सीएमाक मेळ्ळे आनी कितें गजाल जाली ती सांगले आनी हेज्या पयलीं सांगलेलें हेज्या पयलीं रिप्रेझेंटेशन दिल्लें तेन्नाच जर तेजेर एक्शन घेतलेली जावं तेजेर सर्क्युलर काडलो ना जाल्यार आयज ही पाळी येवची नासली आयज खंय तरी हो अटॅक हो जावचो नासलो बट सीएमान सांगलां की हेजेर जी गोश्ट आहा जी लिव एंड लायसन एग्रीमेंटान ज्यो गाडी रजिस्टर्ड जाता ही आमी सर्क्युलर काडटा आनी बंद करता म्हणून कित्याक ही फक्त गोंयांतूच जाता ह्यो गोश्टी गोंयच्या बाकीच्या स्टेटीन भायलीं जायना फक्त गोंयांत अशें स्टेट आहा की सगळो बहुजन समाजाचो वेवसाय काडून आयज मायग्रंटाच्या हातीन दिवप चालू बट आमी जो सुदीप बाईचेर अटॅक जाला ताचो निशेध करता आनी आयज आमी नीज गोंयकार म्हणून टॅक्सीकार म्हणून सुदीप बाई वांगडा रावतले आनी लोकांकूय कळोंक जाय लोक म्हणटा लिडर जाले वॉयस रेज करता आयज खंयची सॅक्रिफायसीस दिवच्यो पडटा आयज जिवाक भियान आसतना सुद्दां ज्यो गोश्टी जिवाचेर हल्लो जाता तेजेर आमी निशेध करता इलिगलिटी जातले जे आमच्या लिडरांचेर कितें जातले अटॅक बिटॅक तेच्या अगेन्स्ट आमी वॉयस रेज करत रावतले आनी ह्या लिडरांच्या वांगडा आमी मरे पर्यंत रावतले ओके तशेंच तेंच्यांनी बसीचे सोडून टॅक्सी प्रायवेट टॅक्सीज आनी तशेंच रेंट बायकाचेर अशें जाता विशय हो कमर्शियल सगळे कमर्शियल जे व्हेकल्स आहा तितक्यांकूय इफेक्ट जाता बस ओनर्स इवन JCB ट्रक जावं की टँकर वॉटेवर सगळ्यो ज्यो कमर्शियल व्हेकल्स आहा त्यो आज लीज एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर्ड जाता म्हणून हेका लागून फाटले 4-5 म्हयने वॉयस रेज करप चालू आसलो आनी टायमार जर सरकारान हेजेर एक्शन घेतलेली ना आयज हो अटॅकूय जावचो नासलो बट खंय तरी सरकाराचे दोळे आज लेट उगाडले बट हितून आमच्या सुदीप बाईचेर हल्लो जालो बरें दिसूंक ना बट सरकार म्हाका दिसता लीज एंड लीव लायसन कॅन्सल करता ओके तुमी कितें करतले हेचेर आतां तुमचे टॅक्सीकार कितें करतले हेंचेर लीज आमी टॅक्सीकार म्हणून सदांच जे पळय कोण बहुजन समाजाचो वेवसाय वाचोवपाक आनी सक्षम करपाक जो लढाई करता तेंच्या आमी आसा आनी हेज्या फुडें रावतले ओके थँक्यू